शांतीप्रिय प्रदेश ही गोयची वळख आता नाच जायत चल्ल्या। देश आणि आंतरराष्ट्रीय पावण्यार पर्यटना खातीर फामाद गोय आता गुन्यांवांचो अड्डो जायत चल्ला अशें आमी म्हणलें जाल्यार तें चुकीचें अजिबात थारचें ना। हालीं तेंपार घडिल्ल्यो कांय घडणुको आमी पळयत जाल्यार ते प्रकर्शान जाणवता। जावं खून, जावं बलात्कार, जावं चोरयो, जावं अपहरण, जावं शिनळकी वेवसाय, वा जावं घुवळे वखदां, वा जावं घरगुती हिंसा, वा जावं सोरो आनी भांगराची तस्करी, गोंय सध्या सगळेच बाबतीत बदनाम जायत चल्ला। हे घडटा कोणाक लागून, हे करता कोण आनी हे घडटा कित्याक हाच्योच जापो सोदपाचो हो यत्न। नमस्कार, हांव दिप्ती आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही। सगळ्यात पयलीं आमी पळोवया हालीं तेंपार गोंयांत घडिल्ल्यो कांय गुन्यांवांच्यो घडणुको। सगळ्यात पयलीं दाडाची वाडी धारगळे घडिल्ली भयंकर घडणूक। पयलीं सगळ्यांक दिशिल्लें की देविदास उर्फ देवू कोनाडकर पिराय 47 वर्सां हाका अपघातांत मरण आयलें आसूं। मात जंय ही घडणूक घडिल्ली थंयच्यान थोड्याच अंतराचेर देवू कोनाडकराचो कापिल्लो कान मेळिल्ल्यान हो अपघात न्हय तर घातपात आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें। क्षुल्लक कारणावेल्यान देवू कोनाडकर आनी मोपा विमानतळाचेर काम करपी 3 परप्रांतीयां मदीं वाद जाल्लो। तांणी देवू कोनाडकराचो फाटलाव करून रिक्षेन ताचे दुचाकीक धडक दिली। ताका कांय अंतरा मेरेन गाडये सकट फरफटून व्हेलो। तातूंत तो गंभीर जखमी जालो आनी उपरांत ताचो कान कातरलो। आंगार कांटो हाडपी अशी ही घडणूक। हे भयंकर गुन्यांवांत दोगांक अटक जाल्ली आनी एकलो फरार आशिल्लो। हे सगळे प्रकरणाचे तपासांत थळावे टॅक्सीकारांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो। आतां दुसरी घडणूक वास्को शारांतले खारी वाड्यावेल्या पिशी डोंगरी वाठारांतली। पिशी डोंगरी वाठारांत गायत्री मराठे ही 79 वर्सांची जाणटी घरांत एकलीच आशिल्ली। 21 एप्रिलाक गळो चिरिल्ले स्थितींत रक्तात पडिल्ली तिची कूड सांपडिल्ली। हे घडणुके उपरांत पुराय वास्कोत खवदळ पडिल्लो। पुलिसांचो तपास चालू आशिल्लो, मात घडणुकेचो उलगडो जायनाशिल्लो। निमण्या पुलिसांनी मोठे कळाशेन हे घडणुकेचो तपास लायलो आनी धक्कोदायक गजाल उक्ताडार आयली। आंध्र प्रदेशाचे 2 गुन्यांवकार गोंय भोंवपाक म्हणून 20 एप्रिलाक गोंयांत पावले। ते वास्को रेल्वे स्टेशनार फांतोडेर पावले, थंयच ते न्हिदले। सकाळी उठून तांणी सोरोय पिलो आनी गुन्यांवाची फाटभूंय आशिल्ले दोगूय वास्को चोरी करपाच्या उद्देशान रेकी करपाक लागले। रेकी करता करता ते पावले वास्को खारीवाड्यावेल्या पिशी डोंगरी वाठारांत। थंय तांणी पळयलें की गायत्री म्हणटात ती जाणटी घरांत एकलीच आसा। तांणी परतून वचून सोरो पिलो आनी ते थेट घुसले गायत्री मराठेच्या घरांत। सुरवेक तांचो प्लॅन आशिल्लो चोरी करपाचो, मात उपरांत गायत्री मराठेन बोवाळ मारपाक सुरवात केली आनी हे दोगांनी तिचो पयलीं गळो म्हणून तिका मारली आनी तिच्या गळ्याचेर कटरान वारूय केलो। हे घडणुकेंत गायत्री मराठेन आपलो जीव वगडायलो। ती मेली ती पळोवन हे दोगांयनी थंयच्यान फुजो काडल्यो। वास्को पुलिसांनी क्रायम ब्रांचीच्या मजतीन मोठे कळाशेन आंध्र प्रदेशाचो दोगूय दुबावीत विजय लक्ष्मण आनी गोरेला रवींद्र हांकां तामिळनाडूच्यान उखल्ले। तिसरी घडणूक काणकोणा आगोंदा दर्यावेळेवेल्यान जावपी सोरो तस्करी। आगोंदा दर्यावेळेवेल्यान एका होडयेंतल्यान दर्यावाटेक कर्नाटकांत सोऱ्याची तस्करी जाताली। पोलिसांनी हे तस्करेचो यत्न फेल थारायल्लो। हे प्रकरणांत राजू नाईक हाका अटकूय केल्ली। आनीक एका विशिश्ट पद्दतीचे गुन्यांवांत गोंयांत वाड जाल्या जी सर्वसामान्यां खातीर सामकी हुस्क्याची गजाल थारल्या। तोतिया पुलीस म्हळ्यारूच पुलिसांचे सवंग घेवन बायलां कडल्यान ताचे भांगर घेवप आनी उपरांत फुजो काडप। पयली घडणूक घडली आक्षे पुलीस स्टेशनांतले हद्दीत धाकटे निवरा। सातेरी देवळांत सकाळच्या वेळार वचपी सीता नायक हे बायलेक दुचाकेवेल्या दोगांनी ते पुलीस म्हणून सांगून हाडायले। फुडें कितें तरी घडणूक घडल्या आनी थंय वचप योग्य थारचें ना अशें सांगून तिचे कडल्यान गळ्यांतली भांगरां सरपळी आनी हातांतली कांकणां घेतली आनी थंयच्यान पळय। सुमार 3 लाखांचे भांगराचेर अशे तरेन दोगां नकली पुलिसांनी हात मारलो। अशीच आनीक एक घडणूक घडल्या म्हापशा मैड्या विनंती परब हिचे वांगडा। पोलिसांतले भेसांत 2 जाणांनी तिका नाडली, मंगळसूत्र फारायलें। ह्यो कांय मोजक्योच घडणुको आमी तुमकां सांगल्यो, मात अशे कितलेशेच दिसपट्टे गुन्यांव गोंयांत सर्रास घडपाक लागल्यात। गोंयकार सुरक्षीत अजिबात ना, हाका कारणां जायती आसूं। चडशे गुन्यांवकारी हे परप्रांतीय ही एक गजाल हातून मात स्पश्ट जाता। मात बदनाम जाता ते गोंय आनी असुरक्षीत थारता तो गोंयकार। सगळींच दुशणां पुलिसांक दिवन जावचें ना। आमी कितले सादूर आसात तें म्हत्वाचें। वाडटे पर्यटना सयत वाडटे गुन्यांव हो एक चिंतेचो विशय थारला, इतलें मात खरें।